सुमार आमकां कळ्ळें कोणें सांगलें आमकां पळयलें उजो लागलो दिसता दवर येता म्हणून सो आमी येवन पळयल्यार ऑलरेडी भितर उजो चालू आशिल्लो मागीर चावी बी काडटा म्हणल्यार इट वॉज ऑलमोस्ट चालू आशिल्लो फूल भितर उजो पेटलेलो एकूच शेट्रो उगडपाक मेळटा दुसरो उगडपाक मेळटा कित्याक उजो भयंकर चड आशिल्लो व्हड फायर ब्रिगेड आपयली मागीर हांगासर टायम वता म्हणल्यार पावपाक गेली सो 45 मिनट्स सुमार लागले ती पावपाक तरी पूण बाय द टायम इट वॉज ऑलमोस्ट 100% लॉस उजो पेटोवन सगळें काबार जाल्लें उजो अंदाज कितले लागला दिसता तुका? आमकां पावणेसच कळ्ळां आनी आमच्या अंदाज ते 5-4 तरी केन्ना लागलो कसो लागलो ते कॉज अजून पळोवना न्ही सो कितल्यांक भितर स्टार्ट जालो खबर ना कित्याक ऑलरेडी आमी एक शटर उगडले तेन्ना भितर सगळो उजोच आशिल्लो आनी चिमणींतल्यान बी खूब धुंवर येवपाक लागलो ती आमी सवाता उगडल्यार सगळो किती लॉस बी किती आसता? लॉस भयंकर जाला 100% एक वस्त ना गोबर जाला पयल्यार कळटलें तुमकां सारकें सो मे बी एटलीस्ट 60-70 एस्टिमेट अजून काडूना बट म्हजे रफ आयडिया 60-70 लॅक्स तरी जावपाक जाय लॉस जाता. वी आर वर्किंग ऑन दॅट एकूच सुद्दां वस्त तशी उरली आसना तुमचो होच धंदो आनी हय म्हजो होच धंदो तुमीच करता? 2 वर्सां जालीं चालू करता 2.5 वर्सां बॅड लक. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव निलेश पंचोडकर प्रेमायसीस ओनर. आमकां कॉल येयलें फ्रॉम हांव कांटोर दॅट देर वॉज अ फायर इन अ शॉपांक उज पेटला म्हणून एट 4 रस्ता कोलवा 4th वॉर्ड तें ग्रावंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डींग हें तें शॉपां आहा तें ग्रावंड फ्लोर मोमोस म्हणून एक मोमोस म्हणून शॉपां सो तिंगा कॉफी आनी दिता तेका मोमोस आनी कॉफी शॉप एक्चुली आनी वयर मातशें तें आख्खें डॅमेज जाल्लें आहा तें आमकां कॉल येयलें 6:36 आनी आमी सगळें उजो पालोवन येयला 8:28 ओके आनी तेंचे भितर जे वस्तू आहले डीप फ्रिजर आहले 2-3 इलेक्ट्रीक हें कुकींग यूज करताले तें सगळें नासलां सगळें तें फर्निचर भितर आहलोली टेबल्स 3 नंबर्स आनीक शॅटर्स तेंची सगळी जो भितर जें कितें आसलें तितलेंच डॅमेज जाल्लें सो कितें तो उजो पयलो पेट्टलो म्हाका दिसता तो उजो अरावंड 5 o'clock पेटोंक जावो सो तो कोणाक खबर ना जेन्ना धुंवर जेन्ना भायर सरलो तेन्ना ताका कळ्ळें आनी एसी युनिटूय तेंचे 3 एसी युनिट गेल्ले आनी वयर फर्स्ट फ्लोराचेर एक डेंटल क्लिनीक आहा सो तेंचे एसी युनिटाक तेंचे 3 एसी युनिट आहा सो एक एसी युनिटाक मातशें डॅमेज जाल्यार वायरू काट जाल्ले आहा वायर मेल्ट जाल्या और रेस्ट ओके आहा ओके हेका इन्शुरन्स आहा तेका फूल हेका इन्शुरन्स आहा सो तो कितलो कॉस्ट एस्टिमेट आमच्यान आतां हांव सांगूंक शकना कूड बी मोर दॅन 25 lakhs बिकॉज ऑफ इन्शुरन्स सो इन्शुरन्स तेका आहा सो सगळें ते क्लेम करतले इन्शुरन्सा लागून सो आनी भितर ज्यो टेबलां आनी ताच्यो कबर्ड वॉल फर्निचर्स हे आहले ते वॉलाक कबर्ड सगळें तें लासून गेल्लें. कितलेशे लॉस जालो तांकां? लॉस तेंच ते हांव म्हणटा मोर दॅन 25 lakhs बिकॉज ते इन्शुर्ड आहा ते इन्शुर्ड आहा म्हणजे जो भितर आहा तें सगळें लासलेलें आहा तेजें सो इन्शुर्ड आहा म्हणटा तो क्लेम करतलो इन्शुरन्स जितलें आहा तें ओके कूड बी मोर दॅन 50 lakhs बिकॉज जावपाक शकता सो इन्शुरन्सा प्रमाणान तेंचें कितें इन्शुरन्स क्लेम केल्लें आहा तो ओनर एक्चुली निलेश पंचवाडकार म्हळ्यार तें लिजाक दिलो शॉन म्हणून एक मोरायस तो वास्कोचो एक्चुली तो लिजाक लीज एंड लीव तो चलयता म्हळ्यार हें जो ओनर आहा निलेश पंचवाडकारान तें फुली हें केलां इन्शुर केल्लें